इलेक्ट्रिसिटी। सभापती महोदय, वीज खात्याक 4131.15 कोटीची तरतूद आसा। सभापती महाशय, गोंय राज्याच्या नियमित वीज मेळची म्हणून 1000 कोटी खर्चून चालीक लायिल्लो गोवा तमनार प्रकल्प ह्या वर्सा लोकार्पीत जातलो। कोस्टल पर्यटन वीज पुरवण घटमूट करतले, जेका लागून अखंड वीज पुरवण सुनिश्चित जातली आणि तशेंच आस्थापनाक डिझेल जनरेटर बदला क्लीन एनर्जी कडेन वळूंक शकतली। सभापती महोदय, ह्या वर्सा सावन जारी केल्ले सगळे नवे वीज मीटर स्मार्ट मिटर्स दिवपाचो यत्न करतले। एनेक्शर 5 उल्लेख केल्ले सकयल दिल्ले प्रकल्प यांचो अदमास खर्च 239 कोटी रुपया आसात, तांचें काम ह्या वर्सा हातात घेतले। कॉन्स्टिट्युएन्सी फोंडा सबस्टेशन 13 कोटी रुपया, फोंडा सबस्टेशन आणि बाकीचे डिस्ट्रिब्यूट बाणावले 18 कोटी रुपया, सांगे 16 कोटी रुपया, वास्को 24 कोटी रुपया, शिवोले 11 कोटी रुपया, वेळी 51 कोटी रुपया, सावर्डे 52 कोटी रुपया आणि पर्ये 30 कोटी रुपया अशें मेळून 239 क्रोड्स ऑफ रुपीज हाची कामां जी आसा सभापती महोदय हातात घेतलेली आसा। सभापती महोदय, वयर दिल्ल्या कामां सयत पुराय राज्यांत वेगवेगळ्या जाग्याचेर 300 कोटी रुपया पेक्षा चड किमतीचो LT आणि HT लायन्स अंडरग्राउंड घालतले। सभापती महोदय, ERP implementation, replacement of the old distribution transformer centers, reconducting of the overhead conductors, LT underground cable works ही कामां केंद्र सरकारच्या मदतीन सुधारित वितरण क्षेत्र योजने खाला हातात घेतले आणि त्या खातीर 338 कोटी रुपयाचो खर्च येतलो। सभापती महोदय, एनेक्शर G उल्लेख केल्ल्या प्रकल्पाचो अदमास खर्च 1060 कोटी रुपया आसात, तांचें काम ह्या वर्सा पुराय जातलें। एनेक्शर G फाटल्यान आसा, हांव वाचपाक वचना। नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी। सभापती महाशय, नीव एंड रिन्युएबल एनर्जी खातीर आर्थीक तरतूद 62 कोटी रुपया इतली आसा। राज्यांतल्या दर्या देगेवयल्या पट्ट्यांनी CNG, बायोफ्युएल आणि अदर सच रिन्युएबल सोर्सीसचो वापर करपाक प्रोत्साहन दिवपाचो प्रस्ताव हांव हांगासर मांडटां। सभापती महाशय, केंद्र सरकारच्या आणि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यांच्या सहकार्यान 60 कोटी रुपया खर्चून प्रायोगिक तत्वाचेर मॉडेल सोलर विलेज प्रकल्पाचो माध्यमांतल्यान एका गावात लागपी वीज पुराय तरेन सौर उर्जेचेर तयार जावपाक शकता हे सिद्ध करपाची आमची मोख आसा। गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज हांगासर 5 मेगावेट ग्राउंड माउंटेड आणि रूफ माउंटेड सोलार प्लांट कार्यान्वित करपाची आमी थारायलां। भलायकी खात्याच्या आधिपत्या खाली येवपी 2 भलायकी केंद्रां आणि 1 प्राथमीक भलायकी केंद्रात भारत सरकारच्या आधारान सौर उर्जा सेवा चालीक लायतले। सभापती महाशय, हाच्या व्यतिरिक्त सगळ्या महत्वाच्या जेटींचेर सौर उर्जेचो वापर जावचो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या सबस्टेशनाचेर 13 मेगावेट्स ग्राउंड माउंटेड सोलार PV प्लांट कार्यान्वित करपाचो आणि केंद्र सरकारच्या मदतीत राज्यात 700 सोलार वॉटर पंप कार्यान्वित करपाचो आमचो हावेस आसा। सभापती महाशय, सबसिडी फॉर द परचेज ऑफ EV येवजण हेच्या अंतर्गत 14 कोटी रुपयाची तरतूद करून राज्यातले इलेक्ट्रिक व्हेकल्स वापरपाक प्रोत्साहन दिवपाचें आमी थारायलां। भौशीक थळाचेर चडांत चड चार्जिंग स्टेशन निर्माण जावची म्हण सोर्स टू द चार्जिंग स्टेशन अशी हाय टेन्शन वीज जोडणी करपाक लागपी खर्चाचेर 50% सबसिडी दिवपाचें आमी निश्चित केलां।